मोगाळ म्हज्या भावा भयणीनो, देव बरी आनी कृपेन भरलेली सकाळ तुमकां सगल्यांक आवडयता. व्हेरी गुड मॉर्निंग टू यू. भाग्यवान जोसेफास आमच्या गोंय दामान दिवोसिसेच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी चलता. रोखडेच 6 दीस बलांडून गेले आनी अशें जाता तें आमी जायते पडी समजता नोवेन म्हणल्यार लांब म्हूण, पूण रोखडेच दीस गेल्या 7व्या दिसाक आमी पावल्या 13 जानेराची शुक्रार. आयज आमच्या दोळ्या मुखार विशय दवरला तो हो हेरां धर्माच्या लोकांताय एकवटा संबंद राखून जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो दीस भेटयला दिओसिसीच्या मिस्योनार वावरा खातीर, धर्मा मदें संवादाच्या वावरा पासत आनी भाग्यवान जोसेफाची ईस्ट इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज टीम्स ऑफ इव्हेंजलायझेशन ह्या वावरा पासत. सदांचे भशेन ह्या दिसांनी आमी वारांत पासत मागत आयल्या. आयज आमी मागता आनी खरें म्हणल्यार आमचे मदीं तुमी आसात. कोंगुटचो वारात द डिनरी ऑफ कालांगूट ह्या आतां 9-15च्या मिसाची आमी तयारी करता. आनी सांजे मागीर दुसरो वारात ताचे पासून आमी मागतले 4 वरांच्या मिसार ती हांगा हाजीर आसतली. आनी स्वताचे भशेन हेंय बी तुमकां आमी सांगता, तुमकां बेश्टें जाणा जावंक फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. कालांगूट वारा दाखल येतात त्यो फिरगोजो यो कालांगूट, कांदोलीं, नागवा बार्देस, नेरूल, पिलेर्न, रेज मागुश, सालिगांव आनी सिंकेरी. तशेंच आल्दोना वारा दाखल येतात त्यो फिरगोजो यो आल्दोना, काल्वी, मोयरा, नाशनोला, ओलावली, पेने de फ्रांसा, पोमुर्पा आनी साल्वादोर दो मुंद. जशें हांव म्हणटालो बाबा भयणीनो, आयज आमचे मदें तुमी आतां बसून आसात. तुमचे गवळी, पाद्री, मोठवाशी जायतीं जाणां आमचे मदें आसात. न्हयच फकत कालांगूटच्या वारादाची, पूण दुसऱ्याय आमच्या गोंयच्या दुसऱ्या भागांतलीं तुमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो मोगाचो येवकार दिता. तुमकां सगल्यांक म्हणटा तेन्ना खेरीत भाशेन कालांगूट वाराद आमचे मदें आसा तांकांय हांव येवकार दितां. तशेंच आमचे मदें आयज भाग्यवान जोसेफाच्या माताळ्या खालूच एक इस्कॉल आमकां आहा शेजाऱ्याकूच आमच्या हांगा सांकवाळे सेंट जोसेफ वाज हाय स्कूल सांकवाळ. ह्या इस्कॉलाची भुरगीं पळय त्या वतान दाव्याक म्हज्या आयज आमचे मदें आसात. देवा कडेन मागूंक आयल्यान, देवाचे पांय पडूंक आयल्यान, भाग्यवान जोसेफाचो आदार मागूंक आयल्यान. आनी ही भुरगीं 5वी ते 10 पर्यंत फ्रॉम 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड आमचे मदें आसात. आनी तांचे बरोबर तांची वडील हेड मिस्ट्रेस आनी शिकयतात आनी ना शिकयतात टिचींग एंड नॉन टिचींग स्टाफ आमचे बरोबर आसा. देवा लागीं ह्या भुरग्यांक पासत करीत भाशेन मागुया. पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मेळूंक, बरी बुद्ध ह्या पवित्र आत्म्यान तांकां दिवंक, बरीं भुरगीं बरीं नागरिकां कशीं आयची ल्हान भुरगीं ती फुडाराची बरीं भुरगीं जावची म्हूण ह्या तांच्या इस्कॉलाचेर तांच्या सगल्या चलयतात ताचे मॅनेजमेंट आनी तांचे पासत करीत भाशेन आमी मागता. म्हणटच बाबा भयणीनो, जाता तितली ही मिसाची भेट बऱ्यांतली बरी करूंक आमी वावरुया. बऱ्यांतली बरी म्हणजे कितें जें कितें आमच्या हातान आसा तेंय बी आमी करुया. बरे भाशेन शिताबेन वांटो घेवन, ल्हानविकायेन, भक्तीन, ओतम्याचे उर्बेन जेन्ना आमचे लागीं मिसाचे जबाब मागता तेन्ना व्हडल्या ताळ्यान ते आमी दिवया. गितां गावुया आनी गितां गावूंक आनी दुसरे जबाब दिवंक 2 पड्डे 2 स्क्रीन हांगा आसात आमच्या आदाराक, तांचो फायदो काडुया. आमी केन्नाय फादर म्हणटात आख्खे फाटींच काल कोण एक फादर म्हणटालो आख्खे मिसभर आमी हात जोडून रावया म्हणूंक लागलो तो. आनी खरेंच म्हणल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे सगळीं बरे भाशेन हात जोडून आसलेलीं. आमचे लागीं जाता जाल्यार पळोवया. वील ट्राय दॅट. ओके, वील ट्राय दॅट. हात जोडून मिसाप रावप म्हणल्यार काय बरी ल्हानविकाय आमची भितरली दाखयता. म्हणून हे म्हणून बाबा भयणीनो, ही मिसाची भेट सगल्यांक आमकां
जायत्या देण्याची कुरपांची आनी देवाच्या बेसांवांची भाग्योंची सेवाची मजतीची आमकां जावची म्हूण सगळीं आमी आतां हे भेटेक तयार जावया. भावां भयणांनो, सांत जुजेवाजाची परबेची आमची तयारी जोरान चालू आसा. आयज नोवेनाचो 7वो दीस. सांत जुजेवाजा भाशेन हेरा धर्मांक त्या धर्माच्या भावा भयणांक मान दिवंक आनी ताचीच शिकोवन आमकां आयज आपयल्यान. ही कल्पना मनान धरून सगळीं उबी रावन मिसेक सुरवात दिवया, गीत गावया, सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरया, दोनया देवाक वगडावया, म्हणून आमचो ताका सया. ताळोनाक तूं करप दुनिया, जिवितांत तूं सोडूं दुनिया, आमच्या भुरग्यांक तूं वागडावूं, तुज्या राज्यांत व्हरून पावो. ताळोनाक तूं करप दुनिया, जिवितांत तूं सोडूं दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वागडावूं, तुज्या राज्यांत व्हरून पावो. देवानी बोलले पोचे, इस्रायाचे बोलवून पोचे, समासया सोडा दुलास, बोलनाया तुमचो दिवस. ताळोनाक तूं करप दुनिया, जिवितांत तूं सोडूं दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वागडावूं, तुज्या राज्यांत व्हरून पावो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, क्रिस्ती पवित्र सभा न्हयच आपल्याच भितर जियेता, पूण वाटसूर कशी ह्या संवसारांत पयन करतना दुसऱ्याय धर्मांच्या मनशाच्या संबंदान जियेता. जेजून सगल्या मनशांक आपणायली आनी सगल्या मनशांक एकठांय हाडून देवाचें राज इश्टापूंक ताचें मिसांव जालें. हें जेजूचें मिसांव आमी फुडें व्हरतले जाल्यार हेरा धर्मांच्या लोकांताय संबंद सांबाळूंक निबेल गरज. हेंच मनान धरून आयज ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमी विशय नियाळटाव तो म्हणल्यार हेरां धर्माच्या लोकांताय एकवट्टा संबंद राखून जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो हो दीस आमचे दियोसेजीचे मिशनार धर्मा मदें
संवादाच्या वावरा आनी बायगेवन जुजे वाजाची इश्ट इश्टिणी ह्या वावरा खातीर भेटयला. हो वावर फुडें व्हरतात आनी तांच्या वावरा पासत आमची मागणी बापाक उबारतना हेरां धर्मांच्या लोकांक मानान लेखून तांच्या एकवटान जियेतली नीज जेजूची पाटलादारां आमी जावंक ह्या मिसा भेटेन देवाची कृपा मागुया. तशेंच कालांगूट आनी आल्दोना ह्या वारादां पासत आयज मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, सगल्या लोकां सोबे देवाचो रूपकार परजळटा आनी ह्याच पासत सगले धर्माच्या लोकां मदें होच देवाचो रूपकार आमी पळोवंक एकवटान सांगातान आमी ही संवसारी यात्रा तांकूंक आमकां सगल्यांक आपोवणी. हे आपोवणे विस्वाशीपणी पाळूंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना देवाचो आदार मागता आसतना साबार पावटी धर्मा मदें वेगळोचार आमी करून एकवटान सांगातान ही संवसारी यात्रा तांकूंक ना देखून ह्या आनी हेर साबार चुकीचो आमी उगडास करुया. देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागून ह्या मिसा भेटेन भक्तीपणी वांटो घेवंक तयार जावया. देवाचेच काकलुती कुलो करून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान इचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडू अपराध. हे पासत भाग्योन सुदान संकवार मरी सगल्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या स्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सगल्यांक सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. आपल्या सोर बरेपणा पासत देवाक आर्गां दिवन देवाक दिन वासून हे मिसाची भेटयता रेजी रॉड्रिगीज आनी ताचो कुटुंब. देवान तांचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां सगल्या वायटा विघ्नांतली निवारूंक ह्या मिसांत तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमच्यो जायत्यो गरजो आसात. जायतीं ते सवा आमी ह्या सुवातेचेर घेवन आयल्यांत. सगळे ओगेपणान देवाच्या हातान बाबार्थांत विस्वासान उबारुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सुबेक
आजयेच्या शिमापर्यंत पर जोडायली. तुज्या चाकरान तुझे देवीक उतर पर गोटलोले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबाच ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शिव वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजभोग चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्म दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलूच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आतेन पर्यान वेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगीन पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू आर्योपागा मोदें उबो रावलो आनी असो उलोयलो. आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना ओळखो नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी ओळखो नासतना बसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगोट कोत्तां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलें रोचला तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गोरचेक सांपडलोले भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी सुवास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी प्रितूम बरोवंक एकाच मनशांतावन सगळे मनशाकूल ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काल तोखचें तें ताणें थारायलां आनी अमक्या अमक्या गांवांक शीम घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जालेले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तान पयस ना. कित्याक ताचे सोवे आमी जियेतांव, भोंवतां आनी आसांव. जशें तुमचे मदल्या कांय कवियांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कोलेन आनी इकमोतीन केलेले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेच कडेन आसलोल्या सगल्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगोट कोत्ता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान न्हीद करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवण करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेलेल्यांच्या पुनर्जिवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, ह्या विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदतांव.
असो पावलू तांचे मोदलो कोडसोल्लो. तरी थोड्यांनी ताका एकटोवून बावार्थाक वेंग मारली. आंचे मोदें आरियोपागीत दियोनीज दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत अथेनांतलो बाय सोरून पावलो कोरिंताक गेलो. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावं दी. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. सगलीं म्हणुया. स्वर्गार्थान सर्वेस्पराची इस्तुती करात. उंच मोलबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात सोगले तुमी ताच्या दुतांनू. सोगले तुमी ताच्या दोलबारांनू ताची वाखाणणी करात. आमचो जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. पृथ्वी वेले राजा आनी सोगल्यो पोरजा. कुंवर आनी संवसारांतले सोगले मुनसुबीदार. जाणटी आनी नेणटी. तोरणाटी आनी म्हातारी. चेडे आनी चेडवां. तशेंच चुकुल्लीं भुरगीं आनी दुदाची बाळकां. आमचो जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. तीं सगलीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू. कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव थोर व्हडतें. स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची मोहिमा. आमचो जबाब. आपले पोरजेचें बोल आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सोगले ताचे भक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगेंत घेतलोली पोरजा. आमचो जबाब. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू परमोडे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसू थंयचो उतरून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हे कोणाक गमलें ना. गमललें ताका नाका आसलें. पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकोना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे दुवेचेर देंवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरो फिनेस्कारान आनी आपले दुवेचो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्याचो उंडो काडून सुण्याक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें परती पाळून ताका म्हणलें, होय सायबा, पूण मेजा तळा आसात तीं सुणीं भुरग्याचो उरता तो किसपुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, हे तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे दुवेवेलो देंवचार भायर सरलो आनी घरा वच जाल्यार
आतुनार आड पडलोली चेडूं तिका मेळ्ळी आनी देंवचार तिचे वेलो गेल्लो. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो, आयचो विशय हेरा धर्माच्या लोकांताय एकवट संबंद राखून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयता. ह्या विशयाचेर हांव नियाळ कोत्तना म्हज्या जिवितान घडलेले घडणेचो म्हाका उगडास आयलो. निकतोच यादनीक जाल्लो आनी रातचे आमी जेवणाक बसलोले. सुमार 9 कशी वेळ जाल्लो. एक आवय आनी तांची घरचीं आपल्या 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक जें सोंपलेलें ताका घेवन मातयेक लावंक ताका पुरूंक जाय म्हूण त्या वेळार आयलीं. आनीक यादनीक भाव आनी हांव दोगोय तांकां भेटूंक गेले, विचारलें. उपरांत आमी आमच्या पेद्याक फोन केलो, आपयलो. पेदो म्हणूंक लागलो, हे वेळार फादर मोकळे जावचें ना, म्हाका दिश्टी पडना, कितें करपाचें. 9:30 जालीं. आनी असल्या वेळार हो यादनीक भाव आनी हांव सिमितेरींत वचून आमी त्या भुरग्याक परूंक फोण काडूंक लागले. आनी फोण काडटना आमचे इगोर्जीचें थंयसर काम चलतालें. थंयसर आमचे वावराडी आसले. ताणें आमकां सिमितेरींत पळयना फुडें 2 जाण तरी धांवून आयले. क्रिस्तांव न्हय ते. आमी जायते पावटी तांकां आमच्या चीप लँग्वेजीन गांठी म्हणटा. गांठी म्हण तांकां आमी पाचारता. हे वावराडी थंयसर आमच्या आदाराक आयले, म्हणूंक लागले, फादर आमी काडटा फोण, तूं सायडीक राव. आनी दोगांयनी तांणी तो फोण काडलो. त्या भुरग्याक थंयसर पुल्लें, मागणें केलें आनी आमी भायर सरताले. त्या वेळार ही घोच्ची आमची सरशीं आयली आनी म्हणूंक लागलीं, फादर कितें घे. आमी म्हणलें आमकां नाका, आमचो कायदो तो, आमचो वावर तो. उपरांत ही घरचीं हे आमच्या वावराड्या सोबे गेलीं आनी तांकां तांणी पयशे दिवंक ती लागलीं. आनी तांणी तांकां एक बरो जबाब दिलो, हे देवाच्या कामाक आमी पयशे घेना. हे भगवान का काम है, आम पैसा नहीं लेता है. तरी पूण तांकां ती तोजवीत करूंक लागली, घे थोडे तरी घे. परतून ताणें एक जबाब दिलो, तुका तर दिवपाचेंच आसा जाल्यार वच आनी इगोर्जेंत पेटी आसता, ट्रे कलेक्शन आसता, तातूंत घाल. मोगाचे इश्टानो, तांचो धर्म दुसरो, पूण तांणी एक वट सांबाळलो, तांणी संबंद सांबाळलो. आनी हे भाशेन एक आपल्या भावार्थाचे गोवाय ते जाले. भारतांत आमी जियेता, जायते वेगळेपण आसा, पूण जायतो एकचारूय आसा. वेगळो आमचो बेस, पूण एकूच आमचो देश. वेगळो रंग झेंड्याचो, जय हिंद एकूच आमचो नारो. वेगळे आमचे धर्म, मोगान जे एकूच आमचें कर्म. वेगळे आमी जातीचे कातीचे, पूण मनीस जात आमची. वेगळे आमचे रंग, आमचे कातीचे रंग वेगळे, पूण रगत आमचें तांबडें. मोगाचे इश्टानो, हेरा धर्माच्या लोकांताय एकवटान संबंदान जिवंक आयचो विशय आमकां आपयता. आनी हो विशयाचेर नियाळ कोत्तना आमचो देवूच आमकां एक देग जाता. त्रिएक देव तो, तेग जण एक देव आमी म्हूण तांकां पाचारता. होच देव आपल्या एकवटान जियेता आनी होच एकवट आमचे सोबे तो वाडटा आनी आमकांय एकवटान जिवंक उलो करता. होच देव आमच्या संबंदान जियेता, मनीस संबंदान जियेता. ताका लागून दर मिसाचे भेटींतल्यान आमकां तो शिटकायता, आमचे कडेन तो उलयता, आमच्या काळजांनी उंड्या रुपान आमच्या काळजांनी तो ठिकाण करता, संबंद सांबाळटा. होच संबंद, होच एकवट आमी हेरा मनशां सोबे सांबाळूंक देवूच आमकां शिकयता. मोगाचे इश्टानो, हे विशयाचेर नियाळ कोत्तना
हांव म्हणटालो धर्म म्हणल्यार कितें काय. जायते आमी म्हणटा आमी धर्म राखूंक जाय, आमी धर्म परगटूंक जाय. धर्म म्हणल्यार कितें काय. धर्म म्हणल्यार सोंप्या उतरांनी तुवें देवाचेर पूर्णपणी तूं बावार दवरता आनी त्याच देवाक तूं गोवाय जाता. पूर्णपणी तूं एकाच देवाचेर बावार दवरता आनी त्याच देवाक तूं गोवाय जाता. साद्या उतरांनी धर्म म्हणल्यार हें. तूं धर्म जियेता, देवाक तूं गोवाय जाता. पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता काय. मोग मोगान जिये. जे भाशेन हांवें तुजो मोग केला तशेंच तुवें एकामेकाचो मोग करचो. हें पवित्र पुस्तक शिकयता. कुरान अशें म्हणटा, none of you has faith until he loves for his brother what he loves. परतून मुचारता, none of you has faith until he loves for his brother what he loves. भगवत गीता अशें म्हणटा, do everything you have to do, but not with greed, not with ego, not with lust, not with envy, but with love, compassion, humility and devotion. तूं कितेंय करता तें व्हडपणान करनाका, रागान करनाका, आशेन करनाका. पूण जें तूं कितें करता तें ल्हानविकायेन, दयाळपणान आनी भक्तीपणान कर. मोगाचे इश्टानो, एकूच भास तिनूय तर आमी पुस्तकांतली, हे पवित्र पुस्तकांतली तर आमी वळ आयकल्या जाल्यार बरे भाशेन एकूच भास आमचे कडेन उलयता ती म्हळ्यार मोगाची भास. मोगाची भास. देव म्हणल्यार मोग. आनी खंयचोय देव आमचे कडेन हे भाशेन उलोवंक ना. धर्म परगटूंक, दुसऱ्या मनशाक पिडापीड दी, दुसऱ्या मनशाची मंदिरां मोड, हें केन्नाच देवान सांगूंक ना. हें पवित्र पुस्तकांतूय मेळों ना. आमी पिश्या भाशेन आमचो धर्म परगटूंक कशे भाशेन आमी वावुरता तें आनी सांगूंक नाका. तें आनी सांगूंक नाका. आमचो देव पवित्र देव, जिवो देव. जायते फावट हांव चिंत्तां आमच्यो कुरीस मोडटा, आमच्यो इमारजी मोडटा, आमची मंदिरां मोडटा. वय आमकां दूख लागता, आमकां दूख लागता. पूण खरेंच आमी देवाक मोडूंक शकता काय. आमी मुर्त्यो मोडल्यो म्हूण देवाक मारूंक शकता काय ना. जो देव जिवो देव, जाका फारिजेवांनी, धर्मशास्त्रांनी, रोमिया अधिकाऱ्यांनी जिवेशी मारलो, 3 दिसांनी आपलेच पदवेन जिवन जालो, त्या देवाक आनी तूं आनी हांव कितें म्हूण मागतलो. त्या देवाक तूं आनी हांव म्हूण कितें मागतलो. आमचो देव जिवो देव, पदवेदार देव. मोगाचे इश्टानो, आयज आमी जुजे वाजाचो उगडास करून हे नोवेनांत आमी वांटो घेता. जुजे वाजान हेच केलें. आपलो भावात तो जियेलो, आपल्या भावार्था उद्देशी गोवाय ताणें दिली, विजमिता मोहिमा केली, मोहिमा दाखयली. आनी ताची विजमिता मोहिमा पळोवन थंयसर आसलेल्या अधिकाऱ्यांनी, थंयसर आसलेल्या राजांनी धर परगटूंक सुरू केलें. धर परगटूंक सुरू केलें. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमकां देव उलो कोत्ता जाल्यार न्हय आमचो धर्म राखूंक, पूण आमचो भावार्थ जियोंक. जेन्ना तूं भावार्थ जियेताय तेन्ना तूं एक जिवो गोवाय देवा खातीर तूं जाता. हेंच मादर तेरेजानूय केलें. व्हडलीं व्हडलीं मंदिरां मारूंक ती वचोंक ना, पूण भुकेलोल्याक जेवण तिणें दिलें, वाटसुऱ्याक बिराड दिलें, कोण नासलेल्यांक ताणें आपणायलें, वेगळ्याक न्हेसोवन दिलें. आनी तिच्या वावरा उद्देशी देव कितलो पदवेदार, देव कितलो मोहिमेवंत, देव कितलो काकलुतसार हें तिणें दाखोवन दिलें. आनी हे भाशेन सगल्या भाग्यवंतांनी देवाक गोवाय दिली. आयजूय आमकां आयचो विशय गोवाय दिवंक आपयता. न्हय कुरीस बांदूंक, न्हय हें तें करूंक, पूण गोवाय दिवन आमचो धर्म परगटूंक, आमच्या हेरा भावां सोबें एकवट संबंद सांबाळूंक आमकां आपयता. मोगाच्या इश्टानो, धर्म म्हणटना बरें उतर तें कोंकणी भाशेन बिश्टें धर्म आमी म्हणना. देव धर्म, देव धर्म हें तर उतर ब्रेक तर आमी केलें जाल्यार ताचो खरो अर्थ आमकां मेवता. धर्म कोणाच्यानूय जिवंक जाता, पूण देव धर्म जिवंक तुका देवाची कृपा जाय.
देवाच्या एकवटान आनी संबंदान तुवें जिवंक जाय. तुज्या धर्मांत तर देव ना जाल्यार त्या धर्माक अर्थ ना. तो धर्म बिश्टो तूं जियेपा खातीर एक चाल आनी एक रीत कशी ती. जो मनीस देव धर्मान जियेता तो मनीस शांतीन जियेता. तो मनीस शांती करता आनी जंयसर तो आसा जंयसर तो भोंवता थंयसर शांती आसता. जो मनीस धर्मूच सांबाळूंक भोंवता तो मनीस उत्सामोळाय करता. तो आसा थंयसर उत्सामोळाय आसता. जो मनीस देव धर्मान जियेता तो देवाचो मोग जियेता. देव जे भाशेन दयाळ, देव जे भाशेन समजिकायेचो तेच भाशेन तोय मनीस मोगाचो, दयाळपणाचो, समजिकायेचो जाता. जो मनीस धर्मूच घेवन जियेता तो मोडफोड करता. ताका पडलेलें ना, मोगाचें पडलेलें ना, ताका दया येना, ताका सजमणी ना, आनी सजमणी दिल्यार ताच्या मनांत रिगना. ताका सगलो मोडफोड. तो की ताका धर्म. जो देव धर्मान जियेता तो देव भिरांतीन जियेता. ताचे सगळें देव अनुभव आसा. हेज गॉड एक्सपिरियन्स. जो कोण धर्मान जियेता तो फकत देवाक मंदिरानूच सोदता. चाली रितीच म्हणल्यार ताचो धर्म त्यो तर जायना जाल्यार ताका कितें तरी उणेपण भोगता. जो कोण देव धर्मान जियेता तो देवाक नमस्कार करून जियेता. आपलें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पिता. जो कोण धर्मूच घेवन जियेता तो मनीस रचणाराक न्हू रचणेक नमस्कार करता आनी रचणेक आपलो देव म्हूण सजमता. तो रचणेचेर पातयेता न्हय देवाचेर. जो कोण देव धर्मान जियेता तो मनीसपणान जियेता. तो मनीसपणान जियेता. जो कोण धर्मूच जियेता ताका मनशाच्या रुपान देव आसा म्हूण ताका खबर आसना. ताचें सगळें मनीसपण ना. मनीसपण तो विसरता कित्याक ताच्या धर्मांत देव ना. जो कोण देव धर्मान जियेता तो देवाच्या एकवटान आनी संबंदान जियेता. जो कोण धर्म घेवन जियेता ताका फकत जाती कातीचें आनी वेगळोचाराचें आनी दुस्पट घालपाचें ताचें मन. म्हणटच मोगाच्या इश्टानो आमी आमकांच विचार करुया. आमकांय हे क्रिस्तांव धर्माचें देणें आमकां फावो जालां. देव कृपा आमकांय मेवल्या, देवाची वळख आमकांय मेवल्या जाल्यार आमी आमचो देव धर्म कशे भाशेन जियेता. आमी देव धर्म जियेता वो धर्म घेवन जियेता. मोगाच्या इश्टानो एकवटान आनी संबंदान आमकां वाडूंक उलो करता. संबंदान आमी वाडटले जाल्यार पयले सुवातेर आमी एकचारान जिवंक गरज. वेगळोचार न्हू. वी घाल्ल्यार वेगळोचार जाता आनी ई घातल्यार एकचार जाता. आयज आमची गोत त्या दोन कोंब्या सारकी. एक वस्तूक लागून आमी झगडत आसता. आयज ह्या धर्माक लागून धर्माचो वापर करून आमचे मदें झगडीं आमचे मदें डिफरन्सीस घालीत आसा. कांय शेंकड्या आदीं कास्टाक लागून झगडटाले. तो वयल्या कास्ताचो, तो धाकल्या कास्ताचो, तो असल्या कास्ताचो. आतां कास्त गेले तितलें ना. आतां धर्माक लागून झगडटा. खऱ्यांनीच देवाक जाय काय आमी ताका लागून झगडलोलीं. खऱ्यांनीच जाय काय ओ देव आमकां सांगता आपली आज्ञा पाळून एकचारान जिये. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू तिचो भावार तपस्ता करप पूण हे विदेशी बायले सगळे आपलो एकवट आनी संबंद सांबाळटा. तिच्या आदाराक पावता. आनी हे भाशेन जी सांडलेली मनशांक आपणावन तांकां पेकोवणी दिवन एक बापाचो उपकार कसो तिका जावन एकचारान संबंद घडटा. मोगाचे इश्टानो आमी हेरा मनशां सगळें जियेता. हेर भावार्थाची मनशां आमचे सगळें बरोबर जियेता, उलयता, भोंवता. न्हय वेगळोचार करूंक पूण एकवट आनी संबंद सांबाळटलो जाल्यार एकचार आसूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर लेट अस लर्न टू रिस्पेक्ट. तांकां मान दिवया. जायते फावटी तांचे वस्तू तांचें शास्त्र आमकां कळना आनी आमी जायते फावटी फकाणां करता. जायते फावटी बेगडायो करता. लेट अस लर्न टू रिस्पेक्ट देयर फिलिंग्स.
Let us learn to respect their thoughts and their beliefs. Let us learn to celebrate the differences. Let us learn to celebrate the differences. आणि तिसरे सुवातेर, let us learn to tolerate each other. Let us learn to tolerate each other. आमी तर एकामेकाक टॉलरेट करूंक नको जाल्यार सगळोच उजो जातलो आनी आमी थंयच्या त्याच उज्यान आमी करपोन मरतले. कित्याक देव आमचे सवें कितले पासियेंस काडटा. आमी कितले ओस्कोत, आमी कितली दळडिरी, तरी पूण देव आमचे सवें काकलुतसार जावन आमच्या मागण्याक कान दिता, आमकां आपणायता, आमकां बक्षिता, आपलो मोग आमचे सवें उणो करिना. तर हेच देवाची भुरगीं आमी. हेच देवाक गोवाय दिवंक ताणें आमकां ह्या संवसारांत नेमल्यांत, पाठयल्यात. दिसा दिसपट्टी एकचाराचें जिवीत जिवंक, एकामेकाक मान दिवंक, रिस्पेद दिवंक, एकामेका सवें पासियेंस काडूंक, टॉलरेट करून हो आमचो एकवट आनी संबंद सांबाळून जेजूचो पाटला करूंक बागयोन तुजे वाजाची मजत आनी कृपा आमकां मागुया. उबी रावया. खंयच्याच धर्मामध्ये अंतर करिना जावं, पूण सगळे धर्म आमकां देवाशी वचपाची वाट दाखयतात हें जाणा जावंक आमकां सगल्यांक आयतें मन दी म्हूण थोड्याशा प्रार्थनांतल्यान देवा लागीं मागुया. सगळ्या देश लोकांक शुभ वर्तमान परगटून विचून काडल्यात म्हूण आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी, याज्ञीक, मोटवाशीं आनी धार्मीक मनशांनी मानून घेवंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक वेंगोन मानून घेतिली तांची वागणूक जावंक देवा लागीं मागुया. शांती सुभागी ह्या जेजूच्या बागयांची खरी सजमणी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक मेळूंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशां मदें एकवट हाडचे दिशेन तांचो वावर फुडें वचूंक देवा लागीं मागुया. धर्माच्या नांवान मनशां मदें वेगळोचार आनी क्रोध निर्माण करूंक सोतल्यांच्या काळजा मनाची नवसरणी जावंक आनी सगळ्या धर्मां मदें मनशाळ आनी इश्टागतीचो एकवट घडोवन येवंक देवा लागीं मागुया. आयज आमच्या डिओसिसाच्या मिशनार धर्मा मदें संवादाच्या वावरा आनी बागीवोन जुजेवाजाची इश्टा इश्टिणी ह्या वावरा खातीर दीस भेटयलेलो आसतना वेगवेगळ्या सुवात्यांचेर वावुरतलीं डिओसिसाची मिशनार भावा भयणां धर्मा मदें संवाद हाडून तोकोस घेतिलीं आनी तशेंच बागीवोन जुजेवाजाची इश्टा इश्टिणी हांणी बागीवोन जुजेवाजाच्या विनवणेन आनी सुरफतेन जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया.
विस्वासान मागतां बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. आयच्या दिसा कालांगूट आनी आल्दोना ह्या वाराड्यांचो फिरगोजो ह्या पवित्र जाग्यार रोमाऱ्या घेवन आयल्यान. हांगा हाजीर आसलेल्या ह्या वाराड्यांचे पोळचेक गोवल्यांक आनी हेर सोमेस्तांक बागीवोन जुजे वाजाचे मजतीन बावाटान थीर कोर आनी आशिर्वादान बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. थोडोसो वेळ ओगीच रावून तुका कितें जाय तें बाबार्थान विस्वासान देवा लागीं माग. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, सगल्या धर्माच्या लोकां मदें तुजो रूपकार पळोवंक आनी कसल्याच अंतर करिनासतना एकचारान सांगातान आमी जिवंक तुजी आमकां कृपा दी म्हूण हे वेळार आमी मागता. जायत्यो गरजो तुज्या फुड्यांत आमी घातल्यात त्यो तूं स्विकार कर आनी आमकां सगल्या तुज्या भुरग्यांक दादोसकायेन आनी प्रिती मोगान बोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दानां तयारेच्या वेळार उणो सोऱ्याची दानां तयार जाताना आमी त्या बापाक भेटोवया. सगळे आमची सपनां चिंतनां आवणे आमचें सूख दूख आनी दर एका धर्मान आटापलेले आसा तें बरें तशेंच संवसारांतले सगळीं धर्मां देवाक भेटोवया आनी गीत गावुया. आसा जेजू, आसा जेजू. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सान जुजेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवा लायन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवणपणान उगडापोस जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे
आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरपोत वेदार आनी सासनाचे देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचें पुण्य आवोन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गुटपुरगो तुया तुझ्या कुसा आणि पुनाची बोलपणा वरवी तुवें आमकां सोडून सोबया संसाराच्या सोडूनारा आमची सोडून कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. तांकां तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये संगती बाग्योन जुजे तिचो पोती, बाग्योन पेद्रू, बाग्योन मादा तेरेजा, बाग्योन सेवाज, बाग्योन दंत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणानो, खंयच्याच धर्मामध्ये अंतर करिना जावंक, पूण खरी क्रिस्ताची पाटलावदारां कशी सगळ्या सवें देवाचो उपकार पळोवन सांगातान एकचारान जिवीत जिवंक आमकां कृपा जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान मागून घेवया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली, विघ्नांतली, ताळण्यांतली आनी पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे वशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान आनी मोगान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन हसत्या तोंडान क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणान आपयल्यांत सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेताना भावार्थान आनी सगळ्या भक्तीपणान फुडें सरुया. पवित्र कोमयाव जीपेर हो हातार घेव येता. फुडारी दाखयता ते माळो वेळीन कोमयाव घेवचो म्हूण आमी विनोती कोत्ता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां हांगा आसात जाल्यार पवित्र कोमयाव घेवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावया. जुई पुर्ती मोग वाचता.
प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसाक संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुज्या देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पुरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून सुवर्तमान परगटून धीरान आमी फुडें वचोशे कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. बसूया. मोकाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, जे हांवें सुरवातेक म्हणलेलें हांव खुशाल आसा म्हण तुमकां सगल्यांक हो माटो बरो लोक पळोवन म्हाका अजापूच दिसता. आनी गेल्या वर्साचो म्हाका बेश्टो नियाळ येता. हे 2 शिरो भरलेल्यो फकत 100 लोकांक घेवन एक मिसाक आमी मीस केल्ली, एका मिसाक आमी दिवन आमकां ही परवानगी दिल्ली. पूण आतां देवान आमकां दुसऱ्या वातावरणांत हाडल्यांत आनी आनी देवाचीच मोहीम हांगा दिश्टी पडटा. म्हाका देवाक आर्गां आमी दिवंक जाय. आतां पासून आमकां वाटायल्यान तशीं फुडाराकूय आमकां वाटावची सगळी पेस पिडेंतली. देखून ही म्हजी खुशालकाय तुमकां परगटूंक बाबा भयणीनो तुमकां सगल्यांक हांव म्हजें उपकारीपण उचारतां. चड तुमकां देव बरें करूं. पयसतान तुमी आयिल्ल्यान थोडी लागशिल्ली म्हणटू. पूण कितेंय जावं हो सगळो वेळ सकाळीं हांगाच गेल्ल्या भशेन जालो. पूण बरें कारण तें देवाच्या मोगाचें कारण, आमच्या सांताच्या मोगाचें कारण. देखून तुमकां हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा आयलीं आनी दुबावना म्हाका तुमी आमचे पासून मागलां. पूण खेरीत भाशेन आज आमचे मदें रोमारिया आसली कोंगुटची कालांगूट. तांकां खेरीत भाशेन हांव दिन वासूंक सोदतां. ह्या कालांगूट वारां दसून आयल्यान ती खेरीत आमी आमचे पाद्री भाव सगळेच म्हणटा पावंक ना. कोण जाता ते पावल्यात. जावं मागीर मोठवाशी लौकिका आनी हेरां भावां भयणां तांकां सगल्यांक चुकय नासतना आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आमची आपुरबाय तुमकां दिता. आनी हें म्हणटा आसतना ह्या वारादाचो डीन पाद्र ओलाव कायेदो रेमेत सायबिणीचे इगोर्जेचो पादविकार तो नेरूल जाणें जायतो भार घेतला ह्या रोमारीच्या मिसाच्यो साबार जबाबदारी वांटून घालूंक ते फ्रिगोजांनी वांटूंक घालूंक जाय. कोण कितें करचें तें ताणें भार घेतला सगळें वांटून घालूंक. आनी त्या प्रमाणे हाकाच लागून आमचो पाद्री मिलाग्रीस फेर्नांदीस बोरवशाचे इगोर्जेचो कांदोली पातकुर्तूय आसा. तो आज येजमान यादनीक आसलेलो. ही वॉज द मेन सेलेब्रंट. आनी मागीर फादर पीटर फेर्नांडीस कोंगुटचे बागेवन आलेसाची इगोर्जेचो पातकुर्तोय बी जाणें आयज आमकां देवाचें उतर परगट केलां, देवाचो संदेश दिला. आनी मागीर आमच्या दिनाच्या मार्गदर्शना खाल फादर ओलाव नेरूल आमची फिरगोज आसा हांगा आपली थंय फिरगोजकारांक घेवन ताणें हो गायन मंडळ तयार करून आमकां आमची काळजां मनां देवाक उबारशी केल्यांत. ह्या सगळ्या तांच्या बरेपणा पासत. आनी मागीर कोण सुरवातेचीं उतरां जावं वाचपां भावार्थाची मागणी हेंय वांटप आसा तेंय बी बरे भाशेन जालां. सगल्या पासत बाबा भयणीनो तुमकां हांव सगल्यांक म्हज्या पाद्री भावांक सगल्यांक तुमकां काळजाचे खोलायकतान खरेंच म्हळ्यार खुशाल आसा. तुमकां सगल्यांक हांव दिन वाचतां आनी सगल्या तुमच्या गवळीक वावराचेर हांव आशिर्वाद मागतां. कांय बरें जंय गवळी आसात थंय शेळयो आसात. ही कांय बरी वस्त आयज आमकां कांय बरें दिसून येता. सगल्यांक तुमकां आनीक फावटी देव बरें करूं. तेच भाशेन आयज आमचे मदें सेंट जोसेफ वाज हाय स्कूल आसलेलीं ही भुरगीं आसलेलीं तांचो स्टाफूय आसलेलो. आमचे मदें तुमी आसली म्हणून आमकां बरें दिसलें. जे परी आमी तुमकां तुमचे पासत ह्या मिसाक मागलां आमकांय केन्नाय मागण्यान दवरात तुमच्या आनी मागतात म्हण आमी जाणात. ताचे पासत तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां इल्ल्योश्यो आमच्यो सदांच्यो कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी आमची मिसाची मांडावळ सकाळीं 6 वाजता पयले मीस, 7:30 वाजता दुसरे मीस, 9:15 तिसरे मीस ते रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता चवथे मीस
तेय रोमारीचे मीस ही 4 मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान मागीर सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस आयतारा दीस 15 तारखेर मिसांची मांडावळ एपुरी सकाळी 5 वाजता 6:15 7:30 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता परते रोमारीचे मीस ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस पूण 15वेर आयतारा दिसा खेरीत भाशेन 10:40 मिनटांचेर म्हणजे 11:45 एक खेरीत मीस दवरला हिंदी भाशेंतल्यान आमची भाव भयणां जी उलयतात तांकां म्हणटोच तुमच्या शेजाऱ्याक सोयऱ्या मदें इश्टां मदें असली भाव भयणां आसात जाल्यार हो संदेश पाठोवचो आनी तांकां ह्या मिसाक धाडची आयतारा दीस सकाळच्या 11:45 हे मीस जातलें पुर्बेच्या दिसाक आमची मिसां एपुरी 5 वाजता 6:15 7:30 9:15 दोबाजीक पुर्बेचे मीस 10 वाजता उपरांत 12 वरांचेर मीस जातले ओरातोरीच्या कुडांत सदांचे भाशेन आनी सांजे 4 वाजता ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान दोबाजीक मीस 10 वाजता भेटयतलो आमचो आर्सबीस पात्रियार्क साहेब बोमानेश फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आनी ह्या मिसांत आमकां प्रवचन करतलो आनी आमचे खातीर मागतलो ते सांजे 5:30 वाजता आनीक एक मीस आसा इंग्लीश भाशेंतल्यान तुमकां हांगासर थोड्योश्यो सवलती तयार केल्यात कुमसार जावंक मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी दिवंक डोनेशन्स त्या भायर आमच्या स्टॉलांत आमचो कॅलेंडर आसा जाचेर अंदूच्या वर्साक आमी खेरीत भाशेन सिनोदाची बारीक म्हायती थंय घातल्या म्हणटोच हांचो सगळ्याचो तुमी फायदो घेवंक आमी मागता तशेंच आसा आमचे फर्स्ट एड सेल तशेंच तुमकां थंय वॉशरूम्स आसात त्या भायर पियेवपाची उदकाची बंदोबस्त करून दवरल्या त्या भायर आमचे जुजे वाजाचें कॅन्टीन आसा तुमची बुकतान भागोवंक ताजोय तुमी फायदो घेवचो नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच पुर्बेच्या दिसाक भाग्योन जुजे वाजाची सांतवार सांकवाळे उगती आसा सकाळचे 7:30 ते 1 मेरेन आनी दनपारचे 3 ते 7 मेरेन कोणाक सांताचे मुर्तीचो उमंग घेवंक जाय ओ सांतवारीक भेट दिवंक जाय तुमच्यांनी ह्या वेळार करूं येता फाल्यांच्या नोवेनाच्या मिसाची कोण वाचपां करूंक बाबार्थ्यांच्या मागणी तयार करूंक एक करूंक सोदतात जाल्यार मातशें वचून सिस्टरीक मेवचें आनी आदी फुडें तुमची तयारी करची बाबा भयणो एक आमची खेरीत विनंती तुमचे सवे आमचे पार्किंग लॉट आसा थंय देवान दिल्लो आमकां जाय तो जागो आसा पूण सोंपें न्हय तें आमचे भाव थंय काम करतात ते सकाळीं 4 4:30 वरांचेर हांगा येतात सगल्यो वस्तू मांडावळीन करूंक आनी तुमी तर मातशें तांचे लागीं कोऑपरेट करिनात जाल्यार मागीर व्हडली अडचण जाता आमकां देखून आमचो उलो तुमकां तुमी हांगा येतात पळय तेन्ना सगल्यांक घडये दुर्गा लागीं हाडूंक जावची ना मातशें ते वाट दाखयतात तूं खंय वच म्हणटात आनी जी मांडावळ तुवें घालूंक सोदतात ती मातशें तुमी मांडून घेवची आयज तांणी वॉट्सॅपाचेर पिक्चरां काडून धाडल्यात काय बरें दिसता पळोवंक सोबीत तुमी तांकां आदार दिल्या उपरांत हें सोबीत पळोवंक मेवता आमकां तुमी तर मातशें मोदें वयर सकयल जालीं जाल्यार आनी अडचणी घातल्यो जाल्यार ती सोबिताय वेतेली आनी तुमकांच अदीक अडचण्यो जातल्यो देखून आमचो उलो तुमकां कालती उलो तुमचे लागीं मातशें आमचे पार्किंग लॉटांत कोण आसात तांकां सहकार दियात आनी ते सांगतात पळय त्या प्रमाणे तुमी तुमच्यो मोटरां थंय घालात आनी एक वस्त आमी अंदूच्या वर्साक सुरू केल्या आमचे मदें थोडीं आमची भाव भयणां आसात जांकां आयकोपाची आडकोड आसा हियरिंग इम्पेरमेंट म्हणटोच ह्या भावांक ती आमचेच सारकी पूण तांकां हे तांचे असोगतायेंत आमी आदार जावंक एक आमची भयण कुणा रुपान तांकां आदार कोत्ता ह्या मिसांत वांटो घेवंक आनी आमचे बरोबर देवाक वाखाणूंक आनी दिनवासूंक म्हणटोच दर नोवेनाच्या दिसाक
सांजे 4 वरांचे रोमारीचे मीस हे मिसांत आनी मागीर पोरबेच्या दिसाक पोरबेचे मीस 10 मीस ह्या मिसांत. उबी रावया. कालांगूटच्या लोकांक मातशे चोत्राय तुमच्यो बसी भायर सरतली 11 वरांचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोरपोत वेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे. उपकार करून तुमी म्हज्या फाटल्यान म्हणचे. मोगला बापा, मोगला बापा, तुज्या पुतान तुज्या पुतान आपल्या दोळेलपणाच्या आपल्या दोळेपणाच्या ओजापांनी ओजापांनी तुज्या उतरांचे बी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ओपले. ताच्या पावलार ताच्या पावलार पाऊल दवरून पावल दवरून तुज्या सेवका तुज्या सेवका बागयोन जुजे वाजान घेवन सुसे वाजा पवित्र आत्म्याचे सुफोर्तेन विद्वात्वाचे आनी अंकवार मरेच्या आनी आकार मरेच्या आसऱ्याकाल आसऱ्याकाल आपल्या आपल्या आख्या जिवितान आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो. बऱ्यो कन्यो केल्यो. आनी आमी आमी सगल्यांनी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या तुज्या पुताच्या पावलांनी पावलांनी चलूंक चलूंक बागयोनपणाचो घेवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण जोडूंक जाता दाखयलें. दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर जिविताचेर तुजो शिक्को मारूंक शिको मारूंक आनी पवित्र सोबेन पवित्र सोबेन ताका ताका सांत म्हूण सांत म्हूण मानून घेतलो म्हूण घेतलो म्हूण आमी सोंतोसता. आमी सोतोसता. आनी ताचेच मजतीन ताचेच आमकां उपकार आमकां उपकार फावो जावं म्हूण फावो जावं म्हूण मागता. मागता. उगीच रावोन तुका जाय तें माग. हे मागणें आमी कोत्ता क्रिस्त आमच्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी घरा वेताना सांत जुजे वाजा भाशेन हेरां धर्मांक मानून लेखूंक आनी ताचेच शिकूंक वावरुया. गीत घेवया. जुजे वाजा आमच्या भावा. Save us, I'm sure.